चवथ 3 दिसांची पावल्ली आसा आनी सगळ्यांचे चड जे चवथीचे वातावरण निर्माण जाता ते कुडचडे बाजारात। आता तुम्ही माठोळे सामान घेवन हे वर्स कशें आसा चवथीचे वातावरण? ते अजून तर काय खबर ना, आता कळटलें कितें म्हणजे आयच्यान बाजार स्टार्ट जाला, चवथी बाजार आयच्यान स्टार्ट जाला न्हू, आतां पळोवया मुखार कशें आसा फाल्यां परवां तुमकां कळटलें। आता तुम्ही हे माठोळेचें सामान हाडटात ते खंयच्यान हाडटा आनी कशें करून हे आमकां बाजार फोंड्या मेळटा, मडगांव, पणसतारी हे तिनूय बाजार भोंवन आमी इल्लें सामान हाडटा आनी हांगा गांवच्या लोकांक आमी मातशें दितात रेडी करून दितात। आता कितले दीस हे माठोळे सामान तुम्ही दवरतात अशें? हे 2-3 दीस, मंगळारा सुद्दां हें करपाचें बुधवारा चवथ न्हू, मंगळारा सुद्दां आमी बाजार करतात। आनी हे बाजारांक आतां कुडचडे म्हणटा फेमस केप्यां खंयचे लोक येता हांगा बाजार करपाक? तुमी हांगा कित्याक सावड्डे बाजारांत म्हणटा मातशें कमी रेट मेळटा म्हणून सगळे लोक बाजारांत येता, सावड्डेच्या केपेच्या सगळे येता सावड्डेचे सुद्दां येता सगळे। पयसल्यान म्हणल्यार खंयच्यानशे तुमी अशें पळयलां पयसल्यानशे खंयचेशे येता लोक? पयसल्यान म्हणल्यार कितें जाता खंयच्या चुकोन येयले पावली हेवटेन पोटा मारी येयले जाल्यार ते रावता आनी मोटो घेवन येता आनी वयता हांगा। तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव बांदास नायक। सिद्धार्थ, तुम्ही स्थानिक आसा कुडचडेचे आनी वर्सान चवथ बाजारांत तुम्ही म्हूण हे जे सामान दवरतात म्हणजे ते घुमट जावं शामेळ जावं बाकीचे जे माठोळे सामान हे फावटी कसो आसा बाजार? हे फावटी बाजार बरो आसा, दिसवस बरो मेळटा। आज आयतार मागीर 1-2 दीस उरतना हेज्या आतां प्रचंड गर्दी पडटली बाजारांत। आनी पळय माठोळे आसा आनी हांगा तरेतरेचे आमचे कापड आसा, बर्थडे आसा, चुकरे आसा, सगळे आसा। आमगेले शामेळे आसात, घुमटां आसात, बारीक भुरग्यांची घुमटां आसात, मिडियम भुरग्यांची घुमटां आसात, व्हडली घुमटां आसात, 4-5 तरेचे शामेळे आसात। आतां रेट कशी आसा बाजारांत माठोळे सामान आनी जी घुमट आनी शामेळ आसा तेंचे? माठोळे सामान आतां कितें ह्या वर्सा मातशी ती कांगलां बिंगलां आसा पळय ती मातशी रेट वाडले कडेन आसा। वर्सा वस्ती 30 रुपयांनी चुडी आसताली ती ह्या वर्सा 50-60 रुपया जाले कडेन आसा। घुमटां शामेळ म्हणटा तीच रेट आसा। आमी आतां कितें करतात, पयलीं आमी एकच शामेळ हाडटाले, आतां कितें जालें नवे वेपार तयार जाल्यात। हेणी कितें केलां, सादी मटेरियल जे हेची शामेळ आसा पळय त्यो हाडल्यात। हांवें कितें केलां आतां गेल्या त्या वर्साच्यान हांवें बी 5 तरेचे शामेळ हाडल्यात। एक सवाय शामेळ आसा ती 1000 रुपया, एक शामेळ 1200 आसा, एक 1300 आसा, एक 3000 आसा, एक 5000 आसा। ही सवाय आसता पळय शामेळी ती 4-5 वर्सां तेजे व्हॅल्यू आसता तेका, तेजी लायफ लांब। म्हारग शामेळ आसता 15 वर्सां काय जायना, म्हाका हातूंतच आमगेले जे शामेळ आसा ते फिटींग येतात। घुमट कसो पडटा? घुमट पळय हे आसता 1,500 पडटा, हे 1,500 पडटा। हेज्या मोठे आसता 1,800, हेज्या बारीक आसता 700 रुपया। तरेतरेची घुमटां आसात। आता हे कुडचडे बाजार म्हणटा फेमस सावड्डे जावं कुडचडे केपें मागीर सांग्यार हांगा लोक प्रचंड येतात। हे फावटी कशें आसा? ह्या फावटी कितें कुडचड्यार म्हणटा हांगा मोठो बाजार, केपेंच्यान लोक येतात, सांग्या वयल्यान लोक येतात, त्या सायडीच्या पलतडच्यान दाबाळच्यान बाजाराचो मोठो। आनी आयज कितें जालां आयतारा म्हणटा हांगा प्रचंड गर्दी पडटा आनी आतां 1-2 दीस उरता पळय तेन्ना सामकी हांगा प्रचंड गर्दी पडटली। आमकां पसून हांगा गिरायक करपाक 4-5 मनीस हांगा हाडून दवरचे पडटात। गडगडीत बाजार जाता आनी देवाक गर्देकी सगळ्यांक आशिर्वाद दिता। तुम्ही पळयतात GNH।